आयल्या डोंगरी गांवान ह्या गांवान जे युनीक फेस्टिवल ह्या गांवान जाता तर लोक हांगसर जमलेल्या कित्याक जमले आनी ह्या इत्रूज फेस्टिवल ताका इत्रूज नांव कित्याक पडलो आनी हांगसर ह्या फेस्टिवलान हे 5 दिसान कितें कितें करतात कितें कितें म्हणजे तेचे प्रथा आहा ते सगळे आमी जाणून घेवया हांगसरल्या लोकल लिडर्सा कडल्यान. नाव कितें? नाव अभय लोटलीकर. आयज इंत्रूज आयज फायनल डे केन्ना स्टार्ट जालो आनी आज शुक्रारा स्टार्ट जालो. शुक्रारा तो हिशोब बी गेल्याचो हिशोब बी सुरू करतात. मागीर दुसरे दिसा सत्र्यो फुले येतात शेनवाराक. आयताराक सुवाऱ्यो प्रत्येकाच्या घरान घेतात कोण घेवपा येता ते. सोमाराक लालखी वता. हय आज रोमटा मेळे आमी मेळ म्हणटा ताका. हांगसरल्यान ते मठांतल्यान काडले आपापल्या देवळांतल्यान भायर सरतात. ते परतून एक रावंड प्रदक्षिणा मारून परतून आपल्या देवळान पावतात. सोंपतर मेळ सोंपलो. मागीर फाल्यां कितें? मागीर फाल्यां सकाळी गुलाल कशें स्टार्ट करता? तो इत्रूज माटो म्हणून थंय आसा फुडें फाटीं. त्या देवळान माटो आसा मंडप थंय वचून सत्र्यो दवरतात आज रातच्यो सगळे 5 देवळां. हय आनी सकाळी थंय गुलाल स्टार्ट जाता. सकाळी अरावंड 10 सुमार. आमी हे सांगूं शकता की गोंयचे तो गुलाल जातले परतून सत्र्यो थंयच्यान भायर सरतात. परतून प्रदक्षिणा घालून आपल्या माटवान वतात. थंय परतून सुवारी वाजयतात. हे फाल्यां सकाळी सुवारी वाजयता म्हळ्यार 2 बी जातात. दनपारां हय. तेजे उपरांत मागीर ते गाराणे घालता आनी मागीर सोंपले. मागीर बिरेस्तारा दीस सत्यनारायण पुजा त्या माटवान इत्रूज मंडपान. तर आमी हे म्हणू शकता की गोंयन अख्ख्या गोंयान पयलो गुलालचो जाता ते डोंगरे. हो एक्चुअली शिगमोत्सव. ते पोर्तुगीजांनी ताका इत्रूज म्हणून नांव धरलो. कित्याक धरलो इंत्रूज नांव कित्याक पडलो? इत्रूज तेन्ना ते हे जातालें न्ही पोर्तुगीज जेन्ना राजवट आशिल्ली तेन्ना ते हिंदूंचो कांय सण करपाक दिनाशिल्ले. हो शिगमोत्सव एक्चुअली तेणें तेंच्या बरेपणाक लागून इत्रूज म्हणून नांव दवरलें. तांकां वायट दिसूंक फुडें आनी त्रास जावंक उपकारना. तांकां वायट दिसूंक जायना म्हणून इंत्रूज नांव दवरलो. लोकांच्या गांवच्या लोकांक त्रास करूंक उपकारना म्हणून तेंच्यांनी इत्रूज म्हणून नांव दवरलें. प्रताप बद्दल शिगमोत्सव आनी तो इत्रूज तो जाली कितें म्हणटा रितूच जाली ती फुडें. कितल्या वर्सांच्यान तुमच्या अदमासान बेश्ट? म्हज्या खूब वर्सां पयलींच्यान. कितले जनरेशन म्हणूं शकता? जातले 3 बी जातली. 3-4 बी जातली. आनी कितें स्पेशल आसता तुमचें नॉन व्हेज घरांनी म्हणल्यार मेळा दिसा सगळे फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्स बी येतात म्हणून ते नॉन व्हेज आसता. थोड्या लोकांगेर आयतारा येतात. कोणी हांगा येवं शकता? कोणाचे ओनली इनवायटेड? ना कोणी येतात कोणी येवं शकतात. सगळ्यांचे इनवायटेड आसता जाल्यार ते पर्टिक्युलर त्याच घरान वतात. ना जाल्यार कोणी आपले फ्रेंडाचे फ्रेंड्स येतात. सगळे गेट टुगेदर कशें आसता ते. अशें कांय ना की इनवायट केल्यार तेच येवंक जाय. कोण अशें देवाक केला कोणी आल्यात तुमी सगळे वेलकम. हय. तुमकां कितें दिसता नेक्स्ट जनरेशन आनी हे फुलोवन मनयतले काय? ना हे कंटिन्यू उरतले. आसा भुरगे ल्हान सुद्दां भुरगे वाजोवपाक शिकले. हय हो एक ट्रेडिशन आसा की लोक भुरग्याचे नेक्स्ट जनरेशनाक ते उमेदीन कंटिन्यू करतात फुडें. आयज तूं इंत्रुजाक आयलो आनी तुज्या बरोबर तूं गॅस्टांक घेवन आयलें इंटरनॅशनल. कशें दिसता? आयज म्हाका एकदम बरें दिसता. पयले सुवातेर हो आख्खो लोक आमकां हो येवकार दिला. आय एम जस्ट टेलिंग देम द पीपल हू वेलकम्ड अस हियर इज अनबिलिवेबल. ओपन हार्टेडली आपले काळीज उगडून आमकां जेवपाक घेवन गेले 4-5 घरांनी. या जेवात रमटा नाचप खावप जेवप वयल्यान देवीचें दर्शन हिंगा. मागीर हे मिक्स कल्चर पळोवंक इंत्रूज म्हणल्यार सिगमोय आनी कार्नावाल मिक्स टायप कहें. आनी हितून हे पळोवंक आमकां एक मजा येता. डिड यू लायक इट? आसदेम एन्जॉय. आनी फर्स्ट टायम तुझ्या फेलिस बाय हांगा? फर्स्ट टायम दोंगरीर म्हणटा ते पयल्या फावट पावला आनी इतली बरी सुवात. दोंगरी इतली बरी सुवात की कालच्यान सांगता केन्ना म्हज्या जिवितान पावूंक ना. आनी म्हाका खऱ्यांनीच बरें लागलां हे दोंगरीर. आनी स्पेशली दोंगरी म्हणटा दोंगरीचो लोक कित्याक तेंचेर देवीचो साक्षात देवीचो आशिर्वाद आसा सगळ्यांचेर. फर्स्ट गुलाल असतो हांगा जाता डोंगरे फाल्यां. सो यू विल बी पार्ट ऑफ गुलाल. हे कितें हे ने म्हाका कितें होली अरे गुलाल पावलोच गुलाल लाग सारको लाल जावपाक. बट खरी गोश्ट की गुलाल केल्या उपरांत घरा वचूंक शकना मागीर. हाऊ डिड यू फाइंड इट? Amazing. Like it was just lovely to have real experience. Something that local people do.
So when we tell about Goa, when we speak about Goa, you only beaches, clubs and all. This is other part of Goa. The culture Absolutely tradition. beautiful. A lot better than beach, you know, and anything else. This was beautiful. How did you find it? And the people are so nice. I'm so super surprised how open everyone is and how welcoming. What you would like to say? Everyone was so lovely with us. We felt like family. So thank you. We will come back. Thank you. Thank you. थँक्यू बरें, बरें. धाडली आणि तुम्ही आमचो गोवा न्यूज हब म्हणल्यार नंबर Thanks. उलयता कोण जेवपाक पयलो हेका म्हणटा आमची डोंगरी. संस्कृती हेका म्हणटा आमची ऑथेंटिसिटी हेका म्हणटा आमचे गोंयकारपण खंयच्या घरान कोण आपूंक पडल्यार आता यांच्या गांवांत म्हणटा आमी कोण आपूंक पडल्या जेवपाक हिंगा पळय आमच्या घरांनी खंय पडटा सर आयज इंत्रूज फाल्यां गुलासो आसतले कितें सांगता आयज जो इंत्रुजाचो चवथो दीस आणि जो फेस्टिवल आमचो शेनवाराक जो सुरू जाल्लो त्या दिसा सत्री फुलयल्ली आणि ती सत्री प्रत्येक 5 मंडपांनी सत्री फुलोवन ती गांवभर रावंड मारता प्रदक्षिणा घेता आणि सुवारी वादन जाता आणि इंत्रुजाच्या मंडपान ते सगळे एकठांय येतात आणि मागीर परत आपापल्या मंदिरान वयतात. दुसरे दीस जो आयतार आसता म्हणजे सदांच वार्षिक शेनवाराकूच सुरू जाता. दुसरो जो आयतार आशिल्लो त्या दिसा सुवारी घरांनी भोंवता प्रत्येक माटवाची 5 मंडपाची गांवांत वेगळे आपापल्या जे गडे आसा तांच्या घरांनी भोंवता तांचो आशिर्वाद घेता. ते कंटिन्यू उरता मागीर 2-3 दीस इन्क्लुडींग डोंगरे गांव मागीर आजोसे नेवरा हांगा सुद्दां सुवारी भोंवता आणि त्या प्रत्येक घरान सुवारीची पुजा जाता. सुवारी वादन जाता सत्रेचें पूजन जाता. मागीर सोमाराक एक आमचो जो एक माटव आसता लालखी आसता ती पालखेचे भाशेन आसता ती गांवभर प्रदक्षिणा करता. लोक उटयो भरतात आनी बाकीचे जे कितें आसा धार्मीक ते सगळें जाता. आनी आयचो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस इंत्रुजाचो म्हणटा आयज जो मंगळार आसा तो आयज रोमटा मेळ आणि ह्या रोमटा मेळाच्या दिसा उपाट अशी गर्दी आमच्या गांवांत जाता. नॉर्मली बाकीच्या दिसांनी फक्त आमचे ग्रामस्थ सहभागी जाता 3-4 दीस पूण आज हांगा जर तूं पळयत जाल्यार प्रत्येकाच्या घरान कितलेशे सोयरे दायरे येयल्ले आसतात, गॅस्ट आयिल्ले आसा, फ्रेंड्स येयल्ले असतात, राजकारणी म्हण सगळे आयज तुका डोंगरेर दिसतले. आणि हो जो आनंद आसा म्हणजे जे ढोल ताशे वाजतात आणि इतको गडगड म्हाका दिसता आनी खंयच्याच गांवांत जावपाचें ना. 5 मंडपाचे प्रत्येक मंडपान कितलेशे ताशे कितलेशे ढोल कितलेशे वाजोवपी नॉन स्टॉप. आतां हांव सुद्दां ऑलमोस्ट 3 वरां हांव तासो वाजयतालो आणि अशें म्हाका अशें हें दिसना तकाय दिसना. आतां आमी अर्दे वाटेर पावल्या गांवच्या आनी अर्दी वाट उरल्या तरी सुद्दां लोक हे आतां आनी उमेदीन वाजतले. जशे जशे देवळा कडेन पावता तशे तशे लोक आनीक उमेदीन नॉन स्टॉप वाजयतात आणि आपलो जो कितें उमेद आसा शिगम्याची आमचो जो शिगमो इंत्रूज आसा तो आनी ढोल वाजोवपाची प्रत्येक भुरगो प्रत्येक जाणटेलो इवन आयज चलयां सुद्दां हे वाजोवपाक मुखार सरल्यात आणि मुद्दम ते पळोवपाक हांगा लोक येतात ते आयकुपाकूय लोक येतात त्याचा आनंद घेतात. आणि म्हाका दिसता अंदू फेस्टिवल बरे भाशेन संपन्न जाता. बरे भाशेन सगळे वेवसाय आसा लोक खूब आयल्यात आणि त्याच बरोबर जशें आयज आमची ही रोमटा मेळ काबार जातले रोखडेच प्रत्येकाच्या घरांनी बरी बरी जेवण आसा इन्क्लुडींग नॉन वेज नुस्तें आसा चिकन आसा आणि हे एडेड एट्रॅक्शन इंत्रुजाचे तातूंत शेवयो हो प्रकार जो गोंयांत आमच्या डोंगरे गांवांत एक युनीक शेवयो आनी नाल्लाचो रोस काडून त्यो आमी गॅस्टांक दिता. त्यो ह्या आयच्या दिसाची खासियत. तो प्रत्येक जाणच्या घरांत शेवयो आसतल्यो प्लस मागीर जेवण म्हणटा तो. आनी तूं कोणागेरूय वच तुका कोण कांय म्हणपाना कोण हे ना तूं खंयूय वच तुका ते आपले आगत स्वागत करतले खावपाक सगळें तुका वेवस्थीत दितले आणि एक बरो असो म्हणजे एक अतिथी देवो भव म्हणटा तसो अनुभव आयज डोंगरे गांवांत तुमकां येतलो. आणि इंत्रुजाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. आज हो दीस आनी फाल्यां मागीर गुलाल जावपाचो आसा. त्या गुलालान आमच्या इंत्रुजाची फाल्यां सांगता जातली. सगळे एकमेकाक गुलाल लावन एकमेकाक आलिंगन दिवन हो उत्सव देवाचो उत्सव जो आसा सटी मायेचो उत्सव म्हणटा आमी तो उत्सवाची सांगता जाता आणि एक बरें अशें वातावरण गांवांत जाता. सो अंदूचे 5 दीस म्हाका दिसता एकूच दीस फाल्यां उरला आणि ताका सगळ्याचे सहकार्य मेळून बरे भाशेन संपन्न जातलो अशें म्हाका दिसता. एक लास्ट प्रश्न तुमचो चायल्डहूड मेमोरीज इन इंत्रूज
पळय आमचो चायल्डहूड मेमरी म्हटल्यार इत्रूज हो जो आमी सेलेब्रेट करतात हो एज ओल्ड आसा म्हणजे कितलींशींच वर्सां आनी नांव सुद्दां ते पुर्तुगेज जेन्ना रूलर हांगा आशिल्ले तेन्ना इत्रूज हें नांव आमकां घेवचें पडलें आनी त्या वेळार लिपयां ते इत्रूज करताले. जेन्ना मागीर आमचें लिबरेशन जालें आमी पोस्ट लिबरेशन हांव 1966 बॉर्न पूण तेन्ना सुद्दां गांवांत इत्रूज म्हटल्यार सामकें ट्रेडिशनल आसताले आनी सुवारी वादनाचे मोठे मोठे महान अशे कलाकार तेन्ना आमच्या गांवांत आशिल्ले. आयज यंग जनरेशन करता पूण आमी जे पळयल्यात म्हणजे बरे बरे वाजोवपी घुमट वाजोवपी धोप कासाळ वाजोवपी आनी ही युनीक ट्रेडिशन आमच्या गोंयची आमच्या गांवची हे तुका आनी खंयच वाजोवपाक आयकुपाक मेळपाचें ना. ते सदांच म्हाका भावता सुवारी वादन मेन आनी दुसरें रोमटा मेळ. पूण इत्रुजाच्यो यादी म्हणजे नाटक आसता, गुलाल आसता, शेवयो आसता, नुस्तें आसता. हो सण म्हाका दिसता दोंगरे गांवचो कोणूच मनीस हो सण चुकयना. तांकां इत्रूज खंयी भायर सुद्दां रावले जाल्यार इत्रुजाक मुद्दाम येतात. म्हणजे इवन फॉरेनाक सुद्दां गेल्ले लोक इत्रुजाक लागून हांगा येतात आनी आपूण इत्रुजान सहभागी जातात. इत्रुजाच्या निमतान गांवांत स्वच्छता जाता, घरांतली सगळी रंगरंगोटी जाता आनी ताका लागून हो उत्सव म्हणल्यार देवाचा उत्सव, मायेचा उत्सव आनी उत्साहाचो उत्सव. सो प्रत्येक भुरग्याक आपआपल्यो यादी आसात त्यो हांगा म्हाका दिसता आमच्यो यादी खूब आसात आनी हांव नाटकांनी हांगा पार्ट करतालो, नाटकां बसयल्यात आनी अशें जर तूं पळयत जाल्यार हे भुरगे सुद्दां आतां तूं म्हाज्या फाटल्यान सुद्दां भुरगे हे भुरगे ह्यो यादी तश्योच उरता आनी म्हाका दिसता इतको सुंदर असो उत्सव आनी खंय तरी ना अशें दिसता म्हाका. थँक्यू सर तुम्ही वेळ दिला मॅडम. तुमचें नांव कितें? मायावती नायक. कितके वय तुमकां? म्हाका 60 वर्सां. तुमी जेन्ना भुरगे आसले हांगा तुमी जेन्ना येयले तेन्ना इंत्रूज कशे करताले? आदी सादें सादें म्हणजे शेतान बी वयतात न्ही तूं तेन्ना अशें सादें काय शेत बातमी आशिल्लें आनी आतां लोक कामाक बी वयता न्हू. मागीर आतां मातशें हें अंदू खूब रुमटामेळ बी वाजप बी पयलींच्यान आसलें. हय वाजप आमचें आदी सुद्दां आसा. आदी सुद्दां. इंत्रूज नांव कशें कितें पडलें तुमी जाणा? तें म्हाका खबर ना. हांव हांगची सून. सून तेच म्हणटा. हय तें म्हाका खबर ना. हांव तेन्ना खबर ना. त्या टायमाचेर शेतान वताले कितें करताले एक्चुअली? शेतान शेत कापूंक वयतालीं. शेत कापून वचपाचें ते इंत्रूज नडणी हय ते पयशे शेतान वयता ते विकून बातमी ते आमी हें करता इंत्रूज त्या वयताले. म्हणजे तुमचें नांव सांगा. नांव म्हाजें महेंद्र बाबुराव बकाल, धाकटेबाट डोंगरी. तुमी जल्माक हांगाच आयल्या? हय हय हांगाचा. त्या टायमाचे इंत्रूज आनी ह्या टायमाचो इंत्रूज कितें डिफरन्स आसा? डिफरन्स म्हणजे आतां खूब हे चेंजीस जाल्ले म्हणजे चडशे लायटनींग बीन तशें लोकांक सामकी उमेदीन भायर सरता लोक अशें. त्या टायमार क्रावड आसले क्रावडूय आशिल्ले धोलाक बीन झगडटाले. आतां तितकें ना. म्हाका मेळटा काय तुका मेळटा काय अशें म्हणजे लायनीन रावन सुद्दां झगडटाले मुद्दाम मेळना म्हणून टेंशन जातालें न्हू. वाजोवपाक वाजयता तेन्ना उमेद येता सारकी वाजोवप. म्हाका थोडक्यान सांगा तुमच्या काळान तुमी जेन्ना भुरगे आसले तेन्ना कशें आसलें? तेन्ना म्हणजे कितें करताले कितें इव्हेंट्स कितें आसताले? म्हटल्यार देवळान वयताले पयलीं देवाक बीन फुलां बीन घालून आनी सगळे सुवारी बीन सगळी सजयताले आनी वाजप कमेस जातालें आनी तेन्ना मागीर सगळे लोक भायर सरताले आनी आसली तितकी गर्दी म्हणजे आतां चड गर्दी आहा पूण तेन्ना तितकी कमी आसली गर्दी. उमेद तोच आसलो. उमेद तोच आशिल्लो हय अजुनूय तीच आहा उमेद. आनी गुलालोत्सव जे जाता पळय केन्नाय जाताले? कितें आयज जाले उपरांत फाल्यां गुलाल खेळटा न्ही? हय त्या पयलीं तशेंच खेळटाले गुलाल? हय 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 तशेंच भुरगेपणान सुद्दां. हय आयज हें जालें की फाल्यां मागीर गुलाल. हय पूण तेन्ना मातशें आनीक चड उमेद आशिल्ली गुलाल खेळपाक. म्हाका सांग इंत्रूज कशें नांव पडलें हें तुमकां सांगलें आसतलें तुमच्या वडील. इंत्रूज म्हणजे ते पुर्तुगेज तेंपार परमिशन दिनाशिल्ले जाणटे लोकांक. तेन्ना ते आमचे थोडे जाणटे आसले ते हुशार आशिल्ले अशें म्हणजे एकठांय जाले आनी तेंच्यांनी मिटींग घेवन थरयलें म्हणजे थोडे पुर्तुगीज जाणा जाल्ले आसले. ते पुर्तुगीज वर्ड इत्रूज म्हटल्यार पुर्तुगीज वर्ड. इत्रूज म्हटल्यार शिगमो. ते परमिशन दिनासले शिगमो म्हटल्यार पुर्तुगीज लोक
म्हणून कोणी तरी जाणट्यांनी ठरयलें की इतरूच म्हणपाचें आनी तेंचे कडल्यान परमिशन घेवपाचें जाणट्या कडल्यान. तें परमिशन घेवन आमचें पयलीं कॉमेर्स जालें डोंगरेर आनी प्रजा तशी आहा. हे शिल्ले इत्रूज डोंगरी गांवार हांगसर एक युनीक फेस्टिवल खुबशे जाण ह्या दिसा खातीर रावता. फर्स्ट म्हणजे पयलो शिगमोत्सव ह्या गांवान सुरू जाता आनी तशेंच गुलालोत्सव ह्या गांवान सुरू जाता. आयज हेंचो शिगमो म्हणूंक शकता, फाल्यां हेंचो गुलालोत्सव जातले, तेजे उपरांत गोंयान शिगमो स्टार्ट जातले आनी गुलालोत्सव स्टार्ट जातले. हे खाशेले कार्यक्रम घडोवन हाडटा गोवा न्यूज ऑफ हे टीम. प्रणय श्रीवंकर बरोबर हांव हनुमान नगलूर. तुमी पळयतात GNH. GNH.